सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय जेजू कृपा बाय मोगाचो युकाराचे मिसाचे बलिदानांत आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागतले हांव सोंपलेल्या पेद्रू फेर्नांडीस किरीत भाशेन देवान ताका सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच आज लग्नाचो वार्शीक दीस फादर बॉलमॅक्साच्या आवय बापायचो नाजारियो आनी फिलिपिना पेरेरा किरीत भाशेन देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरे भलायकेन राख आनी सांबाळूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच ताची भयण लोविता आनी मारियानूय आपल्या लग्नाचो वार्शीक दीस संभ्रमता तांचे खातीर मागुया. देवान तांकांय बरे भलायकेन राखूं आनी सांबाळूं म्हूण तांचे खातीर मागतना आमची भयण साय कॉम्प्लेक्स रेजिना मंदिर रितिना कुतिनो ही सोंपल्या किरीत भाशेन तिका सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण तिच्या दुखवलेल्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया आमचे फिरगोचे खातीर ओदीक आनी ओदीक आमी जिवाड जावंक आनी आमचे फिरगोचेन जाता त्यो वस्तू आमी किरीत भाशेन आपणावंक आमची मन उक्तें दवर म्हूण आमचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमी सगळें साणून तुजो पाटलाव केला अशें पेद्रून जेजूक म्हणलें तेन्ना जेजून म्हणलें न्हूच ह्याच काळांत न्हूच ह्याच संवसारांत पूण सुर्गीच्या राज्यांत ओदीक आनी ओदीक तुका इनाम मेळटलें. देवा खातीर आमचें जिवीत आमी खोर्चिता तेन्ना ओदीक देव आमकां देण्यांनी भरता. तर आमकां ओदीक आनी ओदीक देवाचो वावर आमी वावरूंक आमकां खुतखुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांग वारमरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा आमचो संवसार तुजी मांडावळी पोरमणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सोबेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागिवोन पेद्रूचे पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो हेच तारोणाक प्रवादी रावताले आनी ताचेच सोदीक लागलोले आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या विशीं तांणी बाकितां केलीं. क्रिस्तान कोस सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मोहिमा मेळची आसली. हाची खबर तांचे सवें आसलोल्या क्रिस्ताच्या आत्म्यान आदीं फुडेंच सांगून दवरली. आनी हें सगळें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें ते सोदून काडूंक वावुरले. तो संदेश आपणाचेच खातीर न्हय पूण तुमचे खातीर ते परगडटाले म्हूण देवान तांकां कळीत केलें. जे कोण स्वर्गांतल्यान धाडलोल्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमकां आतां शुभ वर्तमान परगडटात तेवूय तोच संदेश तुमकां परगड करतात. देवदूत लेगून आशेन ताची ओळख घेवंक सोदतात. देखून तुमची मनां सारकीं मेकळीं करात. चोत्राय धरून चलात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जी तुमकां कृपा मेळटली तिचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. सत अळको नासलेल्यात तेन्ना तुमी चलताल्यात त्या
वंडोवण्या प्रमाणे चलू नाकात, पूण कालती पालोक भुरगीं जायात. जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र, देखून तुमी ताचे चालींत पवित्र जायात. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाच्या कुळांताय आपलो तीर विस्वासी मोग मोनांत दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांचेक पृथुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथुमे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां गोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हळें, पळय आमी सगळें साणून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां साडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत दुमाड्यां बरोबर तो घरां दारां, भावा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत सोडटलो. पयलीं आसात ती सबार जाणां निमाणी जातलीं आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबून एक म्हणणी आसा, वॉट वी कीप वी लूज अँड वॉट वी गीव वी गेन. म्हणजे आमी कितें सांबाळटा तें आमी सदांच भावा भयणो आमचे सवे तें हारता वो तें वेता, आनी जें कितें आमी दिता उदारपणान ताचेर आमी जोडटा आनी आमच्या जिवितान आमी पळयता. कित्याक जितली आमी दुसऱ्यांक उदार जाता तितले आमकां लोक देव बरें करूं म्हणटा, देण्यांनी भरता आनी उदीक आनी उदीक उपकारी मनान सदांच आसता. इतलेंच न्हय, आमी जितली देवा सवें उदार जाता, दुसऱ्या सवें आमच्या कोश्टवतल्या भावा सवें उदार मन दाखयता, तितली बाबा भयणीनो देव आमचे सवें उदीक उदार जाता. आनी जायते फावटी अशें आमच्या जिवितान घडटा ते आमी बाट बेस ग्रेसकाय आमी जाय ते आख्खें जिवीत आमचें सारता त्यो सांबाळूंक, त्यो बरे तरेन तांचो परामोस करूंक, बरे तरेन आमकां त्यो मेळूंक आनी आमचे पिळगेक ते फावो जावं. इतलें की आमचे मदें जायते आमची बाबा भयण आसात म्हणटात आमी बाटां विकची न्हय, खरें विकची न्हय ती बाबा भयण, पूण ताची आस इतली आमकां आसता की आमकां सोयऱ्या दायऱ्यांची सुद्दां बाटां बेसां आमकां जाय
आमी आडगा करून ती सुद्दां आमच्या नांवार करता. अशें आसतना जायते फावटी आमची पिणगा जी येता ती मागीर भावा भयणीनो ताची पर्वा करिना, ती सांबाळना, न्हय म्हूण ती पडयना. उगीच ती विकतात आनी परदेसांत वचून रावतात. हें आमचें धोरण. म्हणटूच आमच्या जिवितांत जितलें कितें आमी सांबाळटा तें आमी हारता. वो तें भावा भयणीनो आमी सगळे ह्या संवसारांत आमकां तें नुकसाण जाता. पूण जितलें आमी उदार मनान दिता तितलें आमकां अदीक आनी अदीक देव बेसांवांनी भरता. आनी पेद्रू अशेंच आज कितें तरी म्हणटा, जेजूक विचारता. जेन्ना जेजू त्या तरणाट्याक म्हणटा सगळें तुजे कडेन आसा तें सांड आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी पेद्रू जेजूक विचारता आनी आमचें कितें? पळय आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. म्हणटकूच जेजू ताका जबाब दिता, हांव तुका खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भावा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुमाड्यां बरोबर तो घरादारां, भावा भयणी सगळें ताका मेळटलें. दुमाडो पूण आसतलो. कित्याक जो देवाचो पाटलाव करता, भोव करून जेजूची शिकवण ह्या संवसारांत दिता, ताची सदांच लोक तोखणाय करता, नाकारता, केणटा, पयसायता आनी बाबा भयणीनो त्या मनशाक आपल्या समाजांतलो भायर येता. हें आमच्या समाजांत घडटा. म्हणटकूच आमी ह्या दुमाड्या बरोबर आमकां अदीक आनी अदीक सुर्गीच्या राज्यान इनाम फावो आसतलें म्हूण जेजू भासायता. तो तयार जावया, आमचें मन उक्तें दवरुया. भासायलेल्या राज्यांत आमी सगळीं पावंक आमचो आवडो. दिसपोटी आमच्या जिवितांत वावर करता तेन्ना जेजून भासायलां तें सुर्गीचें राज आमकां मेळूंक अदीक उदार मन आमचें जावया. भाग्यून पावलो म्हणटा कुरीतकारांक बरोवन, हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव अदीक मोग करता. हांसत्या तोंडान आमची सेवा दिवया. हांसत्या तोंडान उदार मनान कोणाय गरजेवंतांक पावया. हांसत्या तोंडान आमी जेजूचो वावर करूंक फुडें सरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23. Che non le picosti vaura Galta papa chatisa Amshata tanto stirupa Amshata tanto stirupa Cadlo loro spiccia fola Utta papa chatisa Amche calcin soria rupa Amche calcin soria rupa Otsmano mia vodana vodana Bedoi lola Enzai sola zuka beti Idole tuce roste म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारन सासणाचे देवा, सूर काड्यान सोताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनूज शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलाय. पातकांतली आमकां सोडूंच्याक आमचो तारू करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदरी ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो.
आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सुसल्यान मोरनाची जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें कितोन एकाच थड्यान आमी गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरकी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नाबी येता ताका सोय. उंचरकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ती म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेरच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. आमी गायन करून बाबार्थाचो गूट परगोट उरलो. तुज्या कुसानी पुनर्जीवन होना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सयतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्यांची दया करून आमी मागता. आपलो लग्नीक वार्षिक दीस समरंभता त्या सगल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्म तांसोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वोंदोद आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराच्या आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुगींच्या शे नांव पवित्र जावं, शे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमेन तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सगळ्या आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवं.
देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D16 पेज नंबर 55. D16. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu moja hirgol mozot mo munsham zala to chivit uzeli tori tuje karisma vatole makato sodon motsunaka tori tuje karisma vatole makato sodon motsunaka Nanduk laglaw Moja otmiał Jezu Moje kantut Sorgavelia undia Jezu je Luka Shabrawda Tudzie Shivan Ostat Makachiuna Jezu je Luka Shabrawda Tudzie Shivan Ostat Makachiuna प्रार्थुया. काकलूत सारा बापा सुरवून दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गार
तुज्या सासणाच्या सुखान दोयेन आमकां वांटो दी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुब्या वरवीं. फाल्यां बुधवार फाल्यां आमी सकाळीं फुडें 6:30 वरांचेर ऑर करचे ना. शुक्रारा दिसा आमी करतले सकाळच्या 6:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. पिंचलोल्या आदारी बिस्पा पासत मागणी सगळीं बरोबर. भोव मोगाच्या बापा आमच्या सासणीक गोवड्या तरेतरेच्या म्हणयाऱ्याचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सोबेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सोबेन गवड्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकराक सिमेवाक तुवें वेचून काडलाय. देखून आमी तुका दिनवासताव आनी तुजे लागीं मागताव तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गवड्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गवड्याच्या सुगुणांनी नेटय. जेजू वरी आपलें जिवीत आपल्या शेड्या पासत भेटूंक आनी क्रिस्ती सुपुर्णायेचे वाटेन तांकां चलून व्हरूंक तुजे जाणवायेन शक्तीन बुदीन आनी भोक्तीन ताका भर. आनी आमी आमच्या गवड्याचे जतनायेन आनी ताच्या फुडारीपणा खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवून आनी विस्वासी शेड्यो जावन एकूच हिंड कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गावेल्यान चलून आमच्या गवड्या बरोबर सासणाच्या जिविताक पावो शिकोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 80. E6. O jade